नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। 28 लिजांचेर रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले मिनेरांक हायकोर्टाची थाकाय। लिजा चालीक लावची हायकोर्टाचो आदेश। बाकीचे लिजांचेरूय 3 म्हयन्यान निर्णय घेवपाचो आदेश। मिड डे मिलाचो मेनू खर्चाचेर फेरविचार। अनुसावन येवजण नवे धावेकूय। बालरथ हे फुडे प्रायव्हेट बसी। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। मिड डे मील ई टॅब बालरथ सारकी ना। विरोधकांची टीका। ओपाचो 27 MLD, गांजेचो 25 MLD, म्हैसाळचो 15 MLD उदका पुरवण प्रकल्प मार्च 2015 म्हणल्यार पुराय। तिसवाडीतली उदका पुरवण राती उसरा मेरेन ठोठो। रिटायरमेंटाक तेकिल्ल्या पुलिसांचे ड्युटीचेर ना लक्ष, फक्त लिवो भरून काडटात। सस्पेंड जायत म्हूण मारतात आंग। मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक 87 PSI भरती, परिस्थिती येतली जाग्यार। आणि पहिलेच फोर्स गुरखा RFC इंडिया ऑफ रोड सर्तीचो थरार पावलो निमण्या पावण्यार। सप्तकभर चलिल्ले सर्तींतल्यान गोयभर ऑफ रोड फॅन्सांचो एंटरटेनमेंट। खबरो विस्तारान 28 लिजांचे रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले मिनेरांक हायकोर्टान थाकाय दिल्या। सरकाराकडेन आशिल्ले लीज रिन्युअल अर्ज निकालान काडपाक लावचे म्हूण स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 28 लिजी हायकोर्टान गेल्ले। सुप्रीम कोर्टान दिला तो निकाल ह्या लिजांक लागना म्हूण स्पष्ट करून हायकोर्टान हे 28 लीज बेगोबेग चालीक लावपाचो आदेश सरकाराक दिला। त्याशिवाय बाकीचे लिजांचेरूय सरकाराक 3 म्हयन्या भितर निर्णय घेवंक सांगला। हे 28 लीज चालू करूंक दिले उपरांत मिनेर सरकारान निर्गत केल्ले मिनाचे येणावळीचेर कसलोच दाव करचे नात म्हूण मिनेरांनी हायकोर्टाक लेखी दिला। लीज रिन्युअलाचेर हायकोर्टान 28 मिनेरांक थाकाय दिल्या। हायकोर्टाचो हो आदेश स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मायनिंग लीज धारक मिनेरांक लागू। स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले मायनिंग लीज चालीक लावचे म्हूण हायकोर्टान सरकाराक बुधवारा आदेश दिलो। मिनेरांनी स्टॅम्प ड्युटी फारीक केली तरी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या फाटभुंयेर ह्या मायनिंग लीज धारकांचे लीज रिन्यू करूंक शकना असो आर्ग्युमेंट राज्य सरकारान घाल्लो। पूण सुप्रीम कोर्टाचो आदेश असले लिजांचे रिन्युअलाक बंदी घालना अशें हायकोर्टान आपल्या आदेशा वरवीं स्पश्ट केला। अर्जदारांक लीज दिवपाचो आदेश हायकोर्टान दिलो जाल्यार मिनाच्या पावणेंतल्यान मेळपी येणावळीचेर अर्जदार कसलोच दावो करचे ना अशें लेखी उतर अर्जदार लीजवाल्यांनी हायकोर्टाक दिला। हाचो उल्लेख हायकोर्टान निकाल पत्रांत केला। गोंयांतल्या लिजांचे 2007 सावन नूतनीकरण केले जाल्यार सुद्धा मीन विकून मेळिल्ले पयशे सरकाराक भरपाविशीं सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निकाल कायम उरतलो आनी लीजवाले ताचें पालन करतले ही गजाल हायकोर्टान स्पश्ट केल्या। वाद नाशिल्ल्या बाकीच्या मायनिंग लीज रिन्युअलांचेर 3 म्हयन्या भितर निर्णय घेवचो म्हणूनय हायकोर्टान सरकाराक सांगला। 3 म्हयन्या भितर मायनिंग धोरण जाहीर करपाची सरकारान निखटी घोशणा केल्ली आसतना नेमको हायकोर्टाचो हो निकाल आयला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मिड डे मिलाचो मेनू आनी खर्चाचेर फेरविचार जातलो। दिवाळे उपरांत ती नवे धावेकूय दितले म्हूण शिक्षण मंत्री परिकार उलयला। मिड डे मिलाची कार्यपद्दत बदला, मेनू बदलात म्हूण कांय आमदार उलयले। ई टॅबांनी भुरग्यांची वाट लायल्या, पालक बोळ मारतात म्हणूनय विशय काडिल्लो। सायबर एज येवजणेन उणिवो आसात खऱ्यो, येवजण 1-2 वर्सांन जाग्यार पडटली। मायभास आनी इंग्लीश दोनूय जाय आशिल्ल्यान द्विभाशीक शिक्षण पद्दतूच सध्या सारकी म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। स्कुलांनी बालरथ म्हूण हे फुडें सरकार खाजगी बसींक कॉन्ट्रॅक्ट दितलो। Failure to prevent discrimination between privately run English primary schools and other medium schools in giving grants is failure to prevent low quality midday meal. टॅब दिवच्या पयलीं थंय IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना तें पळयात। त्याच बरोबर जे टॅब दिल्यात त्या भुरग्यांक वचून पळयात परी तो टॅबाचो कितें उपयोग करता। मिड डे मिला खातीर खास करून तुमी लक्ष दिवचो पडटलो। क्वॉन्टिटी कमी करा, क्वॉलिटी बरी दिवपाक लाय आनी पयशे तांकां एक्स्ट्रा दियात। At the primary stage, the Chief Minister talks of his personal view on medium of instruction, which is at total variance with the government policy. Speaker sir, in the assembly we are interested in the official view. जर स्कूल किंवा पॅरेंट टीचर असोसिएशन पूर्णपणे जबाबदारी घेता जर तूं जाल्यार हांव तांच्यांनी ठरयल्लें मील दिवपाक तयार आसा। आय एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा। चवथ जातकच आमी काही प्रायस इन्क्रीज आनी काही इम्प्रूवमेंट फर्दर हाज्या संदर्भात हांव करता। तुमचे हांवें सूचना लक्षांत घेतल्या। एक म्हाका सूचना बरी दिसली, तुमी सांगलेलें केळे एक दिया कितें तें हाजे बरोबर। आय एग्री that
when we have introduced it, probably there was lack of time, so we did not do lot of exercise. टिचरांकूय मेळटले, ट्रेनिंग दिवपाची वेवस्था अंदू जातली. भितरलो कंटेंट जो आसा पोरूक गडबडीन आमी तो कंटेंट बेगीन क्रॅश प्रोग्राम केल्ले अशें करून घेतलो. अंदू आय एम डेवलपिंग द कंटेंट सेपरेटली. Content and the tab will not be mixed. ITG, they are procuring the tab. Content will be done by Education Department with expert and that content will be monitored and training will be part of that content provider's responsibility. त्यामुळे तो सारको वापरलो वतलो. सरकारी भूमिका स्पष्ट आसा. कोंकणी मराठी शाळाच मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर हे मेळटले. हाका एक्सेप्शन आर्टिकल 29(1) सकयल ज्यो मायनॉरिटी स्कूल्स आहात तांकां मिडियम सिलेक्ट करपाचे परवानगी मेळटली एज एन एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू कंडिशन दॅट दे हॅव टू यूज बायलिंग्वल बूक. तो बशीचो कॉन्सेप्ट आमी चेंज करता. आतां बशी दिवचे ना. फाटल्यो बशी 5 वर्सां जाल्यो की तांच्यांनी सरेंडर करपाच्यो. वी वील through tender we will select people who will be paid 2,000 rupees per day for 200 days in a year. आणि 80 किलोमीटर पर्यंत ताणें गांवांत म्हाका दिसता कितें 100-200 रुपया सुबेज आसा. एक्झॅक्ट स्कीम येता फुडल्या 8 दिसां भितर स्कीम हें जातली नोटिफाय जातली. ओपाचो 27 MLD, गांजेचो 25 MLD आनी म्हैसाळचो 15 MLD उदका पुरवण प्रकल्प मार्च 2015 म्हणल्यार जातलो. उपरांत तिसवाडीतली उदका पुरवण जाग्यार येतली म्हूण PWD मंत्री ढवळीकारान उतर दिला. बाबुशान कदंब पठाराचेर लोकांक उदक मेळना म्हूण प्रस्न काडिल्लो. ओपासावन उदका पुरवण सारकी जायना म्हूण राणे उलयलो. मंगळारा राती ओपाचे मुखेल पायपलायनीचो जॉयंट सुटिल्ल्यान बुधवारा सकाळी तिसवाडीक उदक नाशिल्लें. राती उसरां मेरेन उदक आयिल्लें नाशिल्लें. मंगळारा राती सुमार 12 वरांचेर खांडेपार ओपाचे मुखेल पायपलायनीचो जॉयंट सुटलो. तिसवाडी तालुक्याक उदकाची पुरवण करपी ही पायपलायन. ताका लागून बुधवारा सकाळी तिसवाडीक उदक नाशिल्लें. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी राती सावन काम करून पायपलायन जाग्यार घाली. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधानसभेत ताचेर जाप दिली. हें पाणी खंयच्यान येता? सभापती मातशें हें पाणी ओपा वॉटर वर्क्साच्यान येता. ओपाक कितलीं वर्सां जालीं? तुमी वचून पळयल्यार तें बंद पडलां म्हणून? स्पीकर सर, ओपा जी बंद पडली काल राती ताका कारण आसा. जी पणजे लायन येता आनी जो पंप आमी पाणी ओडटा त्या पंपाचे लीड जॉयंट काल राती 11 वरांचेर सुटलें आनी त्या खातीर आज पणजे 3 तास पाणी लेट येतलें. म्हणजे आतां 11 आमी पाणी चालू करता थंय आनी 2 पर्यंत उदक पणजेत येतलें. जो सबंद तिसवाडी आनी पणजी सिटीक उदक दिवपा खातीर आमी काम चालू केल्लें आसा. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो 2015 मार्च पर्यंत कंप्लीट करपाचो आमचो इरादो आसा. आनी हो जर प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यारूच पणजी आनी सरावंडींग एरिया तिसवाडी तालुकाक बरें उदक मेळटलें. तुमी फकत तारखो दियात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.